न्यूज रूम अपडेट बुलेटिनान पूण उपरांत त्यो बातम्यो शिजोवपाचें काम आमचे न्यूज सब एडिटर करतातूच। आयज गोंयांत कितें घडलें? आयज पणजेन खुबश्यो घडामोडी जाल्यात। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगलें गोंय हे शांतीप्रिय राज्य जावन आसा। रिपोर्टर आमच्याकडे खबरी हाडीत आसता, ज्याकडे न्यूज येत असतात। वातावरणाची चाचणी करून ते परत येतले। चंद्रार जमीन घेवपी आमकां म्हणजे खूब व्हडली नांवां आमी आयकल्यात आसतली। अरे इंडस्ट्रियल रेवल्युशन केन्ना इन प्रॉपर आमकां पळोवंक मेळटलें, केन्ना ब्लूम जातलें। त्या गोंयांत क्रायम रेट वाडला। त्या 24 वरां गोंयांत वेगळ्या 3 कुडी मेळ्ळा। देशांचो फुडलो तपास चालू आसा। ग्रामसभेन ह्यो कितलेशेच फावटी विशय येयल्लो। गोमंतक टुडे 7 वरांचेर बुलेटिन पळोवपाक विसरूं नाका। तर अश्यो प्रत्येक अपडेट्स घेवपा खातीर आमच्या सगळ्या सोशल मिडिया प्लॅटफॉर्मांक फॉलो करात। युट्यूबच्या माध्यमातून तुमच्या सगळ्यांच्या समोर येणारे खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही। नमस्कार, गोमंतक टीव्हीच्या न्यूज रूम लायव्ह बुलेटिनाक तुमकां सगळ्यांक येवकार। आयज दिसभर कितें घडलें, राजकीय, सामाजीक आनी हेर क्षेत्रांत कितें घडलें तें आमी जाणून घेवया। चड वेळ वगडायनासतना आसतना सगळ्यांत पयलीं ह्या डेस्क इंचार्ज सुशांत गांवस हांच्या कडेन। सुशांत सर, तुमच्या कडेन खंयची अपडेट आसा? साजुदेदी आर्यल वाठारांत काल जो पुतळा वयल्यान वाद जालो, छत्रपती शिवाजी महाराजांचो पुतळो थंय उबारिल्लो 19वेर आनी 20 तारखेर ताचे मंत्री सुभाष फळदेसाय हांच्या हस्तुकी उक्तावण जालें। त्याच वेळार थंय कांय लोकांचो विरोध आशिल्लो। ते सुभाष फळदेसायाक हाची जाप विचारपाक गेल्ले, पूण कोणे तरी फाटल्यांतल्यान मंत्री सुभाष फळदेसायाचेर माती शेवटून मारली आनी बोवाळ जालो। ताचे उपरांत पुलिशेन लाठीचार्ज केलो। कितें जालें कळपाकच मार्ग नाशिल्लो। ह्या प्रकरणात आता जो थळावो आमदार आसा क्रूज सिल्वा ताणें दक्षिण गोंय जिल्लोधिकाऱ्याची भेट घेतली। तो म्हणटा की जो पुतळो उबारला तो बेकायदेशीरपणान उबारिल्लो आसा, कसलीच परवानगी हाचे खातीर घेतिल्ली ना आनी फाल्यां सकाळीं जर पुतळ्याची कितें जर मोडतोड जाली जाल्यार ताका आमी आनी जी थळावी पंचायत आहा ती जबाबदारी घेवची ना, अशी तरेची एक शिटकावणी तांणी दिल्ली आसा। ही सविस्तर बातमी तुमकां पळोवपाक मेळटली 7च्या बुलेटिनान। सुशांत सरान म्हत्वाची अपडेट दिल्या। काल जे शिवजयंती निमतान साजुदेदी आर्यल वाठारांत जाल्लो बोवाळ्या वयल्यान थळावो आमदारा तांणी सांगला की तो पुतळो बेकायदेशीरपणान उबारला। आतां आमी फुडें वचुया गौरीशा कडेन। गौरीश, तुज्या कडेन खंयची न्यूज आसा? साजुदेदी एरियल बेनीबाट हांगाची ही घडणूक सामकी ताजी आसा आनी खुबूच कालच्यान ती व्हडले तेजेर इशू मुखार आयिल्ले आसा। जशें की शिवाजी महाराज, छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्या वयल्यान हो वाद जालो। तशें लोकांचो दावो आहा की बेश्टीत ही जमीन हडप करपा खातीर हे सगळे जे चल्ला ते ताका लागून चल्ला अशे लोकांचे आरोप आसा। आनी जो कितें प्रकार घडलो थंय तो बेकायदेशीरपणान थंय गर्दी केली, मागीर दंगल घडोवन हाडटा अशे प्रकार थंय घडले आनी हेच्या खातीर जे कोणी हे घडोवन हाडले तांचेर 20 अशे अनवळखी लोकांचेर गुन्हो नोंद केलेलो आसा आनी मायणा कुडतरीचे पुलीस हाचो फुडलो तपास करता। तर हेची अपडेट आनी मुखार येतली काय होय एक प्रश्न आसा आनी ह्या अपडेटी खातीर तुमी पळयत रावात गोमंतक टीव्ही। गौरीशाने सुशांत सरान सांगल्या प्रमाणे आमकां दिल्या त्या शिवाजी महाराजाच्या पुतळ्यात जाल्ली जो वाद जालो त्याच्या आड 20 जाणांचेर सद्याक गुन्यांव नोंद केला। आतां आमी फुडें वचुया उशा कडेन। उशा, तुज्या कडेन खंयची बातमी आसा? जमीन रुपांतर करपाचो जो नवो कायदो TCPन हाडला 39A ह्या जो पयलींचो 16B आसलेलो तेज्याक भयानक हो कायदो आसा अशें मनोज आरजीचो जो सुप्रिमो आसा मनोज परबान सांगलेलें आसा। आनी ज्यो बारीक गोंयकारांक मजत करपाच्या नांवा खाला आतां जे दिल्लीचे बिल्डर लॉबी आहा हेंच्या खातीर जो कायदो हाडलेलो असो तेणें आरोप केल्लो आसा। आनी ह्याच संदर्भान ते ब्रेस्तारा जे TCP कार्यालय आहा थंय आंदोलन घेवन वयतले आनी गोंयकारांनी हितून वांटेकार जावचे असो जो उलो आसा तो मनोज परबान मारलेलो आसा। आनी दुसरी म्हत्वाची बातमी म्हळ्यार जे सहकार भंडाराचे कामगार आसा ते आयज पुराय गोंयांतले 300 कामगार पणजे सहकार भंडाराच्या भायर येवन तेंच्यांनी एका दिसाचें आंदोलन केलें आनी तेंची जी मागणी आसलेली की एका वर्साचो तेंचो जो वाडयल्लो VDA आसा तो दिवचो आनी ह्याच संदर्भान तांच्यांनी जे तेंचे मार्केटिंग फेडरेशन आसा ताका नोटिसूय दिल्ली की स्ट्रायक करतले म्हण आनी तेंची जी मागणी आसा ती पुराय केली ना जाल्यार वेवस्थापनाक तेंच्यांनी शिटकावणी दिल्ली आसा। ह्यान फुडें खर पावल उबारून आंदोलन करतले। ह्यो ज्यो बातम्यो आसा तुमी विस्तारान मुजरत 7च्या बुलेटिनान पळोवच्यो। उशान 2 म्हत्वाच्यो अपडेट दिल्ले आसा। आतां मुखार वचूया संजना कडेन। संजना, तुज्या कडेन खंयची अपडेट आसा?
राष्ट्रीय हरीत लवादाचे निर्देशक पाळो दीत मंगळारा CRZ कलेक्टर आणि गोय जैवविविधताय मंडळाच्या अधिकाऱ्यांनी कानोळे बांदाची पळोवणी केली. ह्या वेळार एकठांय केल्ल्या डेटाचो वापर एक व्यापक प्लान तयार करपा खातीर जो बेगोबेग फुडें हरीत लवादाक ते दाखयतले. मजगती कानोळेच्या बांदा संबंदी WRDचो जो डिझायन आसा तो पर्यावरण घातक आसा म्हूण कलांगूट कॉन्स्टिट्युएन्सी फोरमान राष्ट्रीय हरीत लवादान याचिका दाखल केल्ली. ते प्रमाण आयची जी पळोवणी आसली ती जाल्ली आसा आनी तो डेटा जो आयज तेंच्यांनी सर्वे करून कलेक्ट केला तो हरीत लवादाक फुडें ते धाडटले. तशेंच थोड्या लोकांचो ह्या एका डिझायनाक विरोध आसा कारण ते म्हणटा की बायोडायवर्सिटी तांची म्हणजे इबाडटली. तशेंच सुकणीं सवणीं जी आसा तांचेरूय परिणाम जातलो, जनावरांचेर परिणाम जातलो. तशेंच म्हणजे तो जो ओवरऑल प्लॅन आसा तो घातक आशिल्ल्याचें तांचें म्हणणें आसा. म्हणटकून त्या प्लानाक तांचो विरोध आसा. संजनान एक म्हत्वाची अपडेट दिल्ली आसा जी कांदळेचो जो बांद आसा त्या कांदोळे बांदाक थळाव्यांनी विरोध केल्लो आसा. तेजो प्लान आसा तो ताका विरोध केल्लो आसा. आतां आमी फुडें वचूया रश्मी कडेन. रश्मी, तुज्या कडेन खंयची अपडेट आसा? तेजी आयची जी म्हत्वाची बातमी आसा ती कालचो एक्चुली फॉलोअप होणजुणा जो बोवाळ जालो 175 जी वेवसायीक आस्थापनां आसात तांकां सील मारपाचो असो थळाव्या पंचायतीन एज पर हायकोर्ट डिरेक्टिव्स काल स्टार्ट केल्ले म्हणजे करपाचें आसलें. तेच्या आड ताचे जे थळावे लोक आहात तेंच्यांनी आंदोलन केल्लें. आतां आयज तेचो फॉलोअप म्हणजे मायकल लोबो जो कळंगूटचो आमदार आनी तिची घरकान्न जी आसा डिलायला लोबो ती रिप्रेझेंट करता शिवोली, तिका हणजूण मतदारसंघूय येता. सो आयज तेंच्यांनी मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांची आल्तीन तेंच्या निवासस्थानाचेर महालक्ष्मी थंय वचून भेट घेतली आनी हो विशय मांडलो आनी हो प्रश्न सुटावो करचो अशी मागणी केल्या. ही जी आस्थापनां आसात पळय ती 7 वर्सां पासून आसात. हो कालचो रिपोर्ट मी पयलाच आसतलो पण ती आतां अचानक कित्याक म्हणून उडोवप, ही चूक कोणाचो हो प्रश्न असो उपरासलो आनी पळोवंक गेल्यार पंचायतीची चूक अशें स्वता CMन म्हटलां, मान्य केला. परत मायकल लोबोय तेच म्हणटा आनी थळाव्या लोकांक जे वेवसायीक आहात ते तेंचेय म्हणणें तेच, कारण तेंचे कडेन रायट फ्रॉम FDA जे तेंचे कडेन जे परवाने जाय ते सगळे आसात. मागीर एकाच परवान्या खातीर आयत्या टायमार अशें जालें कितें आनी हे पंचायत करपाक चुकली कशी, सचीव खंय फाटीं उरलो आनी सचिवाक खंयचे जे डिरेक्टिव्स आसता ते पाळिनात, म्हणजे बेजबाबदारपणां कशी आसता हे हायलायट करपी एक्चुली ही बातमी. आनी प्रशासन कशें सुचता आनी तेचो लोकांक कशें भोगचें पडटा. सो आयज हे कमर्शियल इस्टॅब्लिशमेंट म्हणून तो विशय व्हडलो जाला, पण इमॅजीन कर जर कोणाचें घर आसलें तर आनीक कितें आसलें जाल्यार हो विशय कितलो गंभीर आसा, चूक कोणाची आनी कोण भोगता. सो हो सगळो तुमकां जो रिपोर्ट आसा तो तुमकां पळोवपाक मेळटलो आयज आमच्या 7च्या बुलेटिनान. येस रश्मी, तुमी म्हत्वाची अपडेट दिल्या, तुमी 7च्या बुलेटिनाक जरूर पळोवची. आतां आमी फुडें वचूया समिधा कडेन. समिधा, तुज्या कडेन खंयची अपडेट आसा? पेडण्या पुरस्कडे जंक्शन जे आसा ते सध्या एक्सिडंट प्रोन झोन जावन राविल्लें आसा. फाटल्या दिसांनी जायते जाणांक अपघातान आपलो जीव लेगीत वगडावचो पडिल्लो. तर थळावो आमदार जो आसा प्रवीण आर्लेकर हांणी विधानसभेत हो विशय मांडिल्लो, पूण ताजी अजुनूय दखल कोणें घेतिल्ली ना म्हणून थळावे जे आसा ते तिडकल्ले आसात. तर आतां थंय पुलीस तैनात करतले, तशेंच थंय ट्रॅफिक सिग्नल बसयतले अशें आश्वासन आज पळोवणी केले उपरांत थळावो आमदार प्रवीण आर्लेकर हांणी दिल्लें आसा. ही बातमी पळयात आमच्या 7च्या बुलेटिनाक. पेडण्याचे परसकडे जंक्शन आहा थंयसर अपघात जाता, चडान चड अपघात जाता, ताका लागून थंयसर सिग्नल बसयतले म्हण आश्वासन आमदार प्रवीण आर्लेकरान दिलें आसा. तशीच एक म्हत्वाची बातमी म्हणल्यार आयज फातोडेचो आमदार विजय सरदेसाय हांणी सावथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल आहा तेजी पळोवणी केली आनी तेतून जे साधन सुविधा आसा ती 30 मे मेरेन भितरली साधन सुविधा 30 मे मेरेन तेजें काम पुराय जातलें म्हणून सांगलां तेणी. आणि तांणी आनी दुसरी विजय सरदेसाची आमदार विजय सरदेसाची बातमी म्हणल्यार ही जे पार्किंग भायर रस्त्यार जे येरादारी करून पार्किंग करतात तांकां ताचेर नियंत्रण हाडपा खातीर ते आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स सिस्टम आसा ते बसोवचे अशें ताणें मागलां. हे रिपोर्ट सब एडिटरांनी ज्यो बातम्यो सांगल्या ते तुमकां आयच्या 7 PM बुलेटिनाक पळोवपाक मेळटले. कॅमेरामॅन हिरण्येश आडारकर सयत हांव उत्तेजा गावस. न्यूज रूम अपडेट बुलेटिनान पूण उपरांत त्यो बातम्यो शिजोवपाचें काम आमचे न्यूज सब एडिटर करतातूच. आयज गोंयान कितें घडलें? आयज पणजेन खुबश्यो घडामोडी जाल्यात.
मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगले गोंय हे शांतीप्रिय राज्य जावन आसा. रिपोर्टर आमच्याकडे खबरी हाडीच असतात ज्याकडे न्यूज येत असतात. जे वातावरणाची चाचणी करून ते परत येतले. चंद्रार जमीन घेवपी आमकां म्हणजे खूब व्हडली व्हडली नांवां आमी आयकल्यात आसतली. अरे इंडस्ट्रियल रेव्होल्युशन केन्ना इन प्रॉपर आमकां पळोवंक मेळटलें, केन्ना ब्लूम जातलें. त्या गोंयान क्रायम रेट वाडला. त्या 24 वरां गोंयान वेगळ्या 3 कुडी मेळ्ळा. देशांचो फुडलो तपास चालू आसा. ग्रामसभेन ह्यो कितलेशेच फावटी विशय येयल्लो. गोमंतक टुडे 7 वरांचेर बुलेटीन पळोवपाक विसरूं नाका. तर अश्यो प्रत्येक अपडेट्स घेवपा खातीर आमच्या सगळ्या सोशल मिडिया प्लॅटफॉर्मांक फॉलो करा. युट्यूबच्या माध्यमातून तुमच्या सगळ्यांच्या समोर येणाऱ्या खबरां खातीर पळयत रावा गोमंतक टीव्ही.